देव बरो दीस दिवं. सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. आवाज रेडिओ FM 99.8 कोंकणी उलोय आनी लंडन फुलोय सावथहॅम्प्टन UK. देव बरें करूं म्हणटा बाब आर्जे रकवाज, बाय बिहुल आवाज आनी सर आली बेग. हांव मारियानो लुकास दिनीज, गांव पालोलें, काणकोण, गोंय, पूण सद्याक रावपी UK. तुमच्या मुखार म्हजी एक कविता सादर करतां आनी कवितेचें नांव जावन आसा शेजारी. तर आयकात ही कविता शेजारी. रातचो न्हिदतना सगळोच आवाज कोत्ता, न्हीद तुका पडोंक दिना कोण तरी सोतायता. सगळें तूं सोंसून वता आनी वगोच रावता. सकाळचो उठोन तुका देव बरो दीस दिवं म्हणटा तो आनी कोणूच न्हय पूण तुका सोतापी तुजोच शेजारी. तो आनी कोणूच न्हय पूण तुका सोतापी तुजोच शेजारी. आकांताच्या वेळार तूं खूब तळमळटा. सोयरी दायरी आसता पूण कोणाचोच तुका आदार नासता. सगळोच तूं चिंतनांनी बुचकवता. कोण तरी म्हाका पावत रे देवा अशें रडटा. तेन्ना तुज्या उल्याक पावता तोच तो तुजो शेजारी. तेन्ना तुज्या उल्याक पावता तोच तो तुजो शेजारी. केन्नाय घोव बायले मदें किजील उप्रासता. घोव बायल एकामेकाचेर चाळोवन पडटा. भुरगीं बाबडीं भिवून रडटा, तांचेर कांपेरो सुट्टा. कितें खाता, कितें जेवता ही तुमकां खंय खबर आसता. भुरग्यांक जेवण दिता, घोवाक आनी बायलेक बरी करून समजायता तोच तो शेजारी. भुरग्यांक जेवण दिता आनी घोवाक आनी बायलेक बरी करून समजायता तोच तो शेजारी. भुरगीं तुजीं ल्हान आसतना तूं कामाक वेता. भुरग्यांक पळोवपाक घरांत कोणूच नासता. भुरग्यांचेर नदर दवरात म्हूण तूं शेजारणीक प्रार्थता. आपल्याच भुरग्यां परी तांकां मोगान पळयता. ती आनी कोणूच न्हय पूण तुजीच शेजारी. ती आनी कोणूच न्हय पूण तुजीच शेजारी. केन्नाय केन्नाय तूं गोरवान बसता. शेजाऱ्यांक पळोवन तूं तांकां खिणटा. भुरग्यांच्यो चुगल्यो आयकून शेजाऱ्यां ताय झगडटा. शेजाऱ्यांक खूब वायट उतरांनी शिणटा. पूण हें सगळें सोंसून तुका वायटा बऱ्याक पावता तोच शेजारी. पूण हें सगळें सोंसून तुका वायटा बऱ्याक पावता तोच शेजारी. तूं दुयेंत पडटा, कोणूच ना तुका पावता. शेजारी येवन तुजो कुयदाद करता, तुका दोतोराशी वचता. सोयरी दायरी आसोन लेगून पूण वेळार तुका कोण पावता. तुज्या आकांताच्या वेळार तुका फकत शेजारीच पावता. तूं मरतोच तुका मातयेक लावंक पयलो पावता तोच शेजारी. तूं मरतोच तुका मातयेक लावंक पयलो पावता तोच शेजारी. देव बरें करूं. कोंकणी उलोय आनी लंडन फुलोय.